Vatimasha, I would like to make a zero-hour mention on the subject of urgent public importance. Apprehension in the minds of the people of Goa intending to build their dream home. So also builders community on non-availability of sand, which has halted the construction activity in the entire state, and government inaction to sort out the issue at appropriate forum. So Vatimasha, हो इशू मांडपाचो इतलो उद्देश आशिल्लो की सर्वसामान्य मनीस आज जर घर बांदता जाल्यार तो घर बांदूंक शकना. 7 क्युबिक मिटर जी रेंव आसा ती आज कमीत कमी 15,000 रुपये पडटा आनी ती बी चोरून हाडटा. हें अशें कित्याक जाता हो प्रश्न आसा. दुसरी गजाल आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट, बॉर्डरी वयल्यान रेंव गोंयांत येता मान्य, ती तुमी परमीट करा, सारकी परमीट करा, ती येवपाकूच जायना जाल्यार आनी त्रास जातलो. पूण गोंयच्या लोकांची जी रोजी रोटी आसा त्यांची परिस्थिती कितें? सावथ गोंयाची, त्यानंतर फूल पेडणे तालुका आसा, आमचो फोंडा तालुका आसा, धारबांदोडा तालुका आसा, हांगा रेंव भरपूर मोठ्या प्रमाणात काडटाले आनी कोणूच हाजेर सिरियसली हो इश्यू घेना. आज 6,000ची रेंव 15,000नी पडटा आनी त्या खातीर कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन वाडत आसा. स्टिलाक जर म्हाका दिसता इट इज हायेस्ट लेवला पावला स्टील. कालूच युनियन मिनिस्टर बाब नितीनजी गडकरीन म्हटलां की स्टिला खातीर आमकां आनी कितें तरी पळोवचें पडटलें म्हणून. त्या नंतर सिमेंट 400 रुपया वयर पावले. सर्वसामान्य मनशान घर कशें बांदपाचो हो प्रश्न आज प्रलंबीत आसा आनी सरकारान हाजे कडेन योग्य दृश्टिकोनातून पळोवचें, ताचेर उपाय सोदचे आनी हे बेगिनात बेगीन करून जे कोण रेंवकार आसा तांकां आनी भायले रेंवकारां गोंयांत हाडनाका, नाजाल्यार नासिकांक बी जशें जाता पळय तशी परिस्थिती गोंयांत जातली. कारण नासिकांत दर म्हयन्याक एक खून जाता ह्या रेंवेच्या भानगडीक लागून. सो हे सगळ्यो गोश्टी कंट्रोल जर करतले आसत जाल्यार सरकारान योग्य निर्णय घेवपाची आवश्यकता आसा. स्पीकर सर, फक्त तांच्यांनी कन्सर्न रेज केला, झिरोवर मेन्शन आसा, बट सँडाचो विशय तेंच्यांनी मांडला. गोंयांतले कितलेशेच NGOs तांचेर केसी घालीत आसा. हे मॅटर हायकोर्टाक आसा, आमचे CS आनी बाकी सगळ्यांचेर स्ट्रिक्चर मारला हायकोर्टान, हो विशय आसा. त्या खातीर आत्तां ह्या विशयाचेर आनी कांयच उलयना. स्वाती मातशें दुसरो विशय म्हणटा आसतना ऑफकोर्स दीस डज नॉट कम अंडर यू, पूण तरी आसतना आमचें कर्तव्य आसा हें तुमच्या मुखार दवरून लोकांत जागृताय निर्माण करपाची. Fear and apprehension in the minds of the people about deteriorating condition of the world famous Basilica of Bom Jesus at Old Goa due to unattended timely rehabilitation and repairs by the authority, which has caused great risk to the structure, and the timely measures government intend to take to restore the historic monument for future generation. स्वाती मातशें 1510 सालांत पोर्तुगीज गोंयांत आयले आनी त्या नंतर ही सगळीं स्ट्रक्चरां एक एक बांदत गेले आनी ही बांदता आसतना ताजें मेंटेनन्स ज्या तरेन तें मुखार वचपाक जाय आशिल्लें तें जालें ना आनी त्या खातीर ही स्ट्रक्चरां वेगवेगळ्या तरेन उबीं आसा. ताजें हिस्टोरिकल इम्पॉर्टन्स दवरून ही सांबाळपाची आवश्यकता आसा आनी त्या खातीर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर जरी सुद्दां हें आयलें आसत, आमचें कर्तव्य आसा तें पळोवपाचें. त्या खातीर तुमी तें पळोवचें आनी मातशें सारकें करचें. माननीय सदस्यान ते म्हणलें आसा की बजिलिका ऑफ बॉम जेजस हें सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट, हें तुमकां खबर आसा, आनी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया म्हणजे ASIच्या अंडर येता. पूण तरी देखून जेन्ना हे लिकेज जावपाक लागली आनी आमकां नदरे जेन्ना येयले तेन्ना खूब मुख्यमंत्र्यान थंय विजीट केल्ली, हांवें थंय विजीट केल्ली आनी ताबडतोब त्या कॉन्ट्रॅक्टराक म्हणजे लॉकडावनाच्या टायमाक तो कॉन्ट्रॅक्टर तो हैदराबादचो आसले कारणान तो लोक घेवन गेल्लो. पूण आमी तांकां इंस्ट्रक्शन दिलें की मे पर्यंत तूं काम कंप्लीट करपा जाय म्हणून, आनी तेणें तें काम कंप्लीट केलें बी. ताजे उपरांत आमी एक कमिटी काडली, जाचो चेअरमॅन CMान कमिटी काडली आसा, द ओल्ड गोवा वर्ल्ड हेरिटेज एरिया कोऑर्डिनेशन कमिटी, आनी ताज्या अंडर आमी सगळे म्हणजे CM चेअरमॅन आसा, हांव वायस चेअरमॅन आसा, मागीर CS आसा चीफ सेक्रेटरी, TCP, PWD, ESI, टुरिजम, पुलीस आनी चर्च ऑथॉरिटीज हेंची सगळ्यांची एक कमिटी काडल्या जेणे करून फुडारा असली हें जावपा जायना की ASIच्या अंडर जेन्ना कितें येता तेन्ना स्टेट आर्कोलॉजी अंडर ना खरें, पूण असलो प्रॉब्लेम जावपा जायना हेजे खातीर हें मॉनिटर करपा खातीर कमिटी काडल्या. CM चेअरमॅन आसा, पण हेजे फुडें हो त्रास केन्ना जावचो ना हें आमी केअर घेतलें, काम कंप्लीट केल्लें आसा.
सवादी मातशें आनी एक इश्यू हांव मातसो नोट करपाक सोदतां. हे जे 300 मिटर विदीन द विसिनिटी ऑफ दी स्ट्रक्चर्स, मे बी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फोंडे आसूं ओल्ड गोवा आसूं, थंय घरां बांदपा दिना. सर्वसामान्य मनशाची घरां 200 वर्सां पयलींची आसा आनी तांकां ग्रावंड प्लस 1 बांदपा दिना. आनी ते पयलीं 100 मिटराचेर आशिल्ले, पयलीं विदीन 100 मिटर्स आशिल्ले. ते कितें तरी करा ताजेर. मदीं आमी मुखार व्हेल्ले न्हय, पूण जालें ना. दोन घेता पांडुरंग मडकेकर. स्पीकर सर, खाजन लँड हो एक अत्यंत महत्वाचो विशय. ह्या विशयाचेर म्हाका याद जाता ज्या वेळार विष्णू वाघ आमदार आशिल्लो त्या वेळार त्याने ह्याच सभागृहांत एक रेजोल्युशन पास करून घेतलेलें. तें म्हटल्यार खाजन लँड प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन करून घेवचें. आज खाजन लँड तशी सामकी कमी जाल्ली आसा. फक्त आल्फा डोंगजो हें खाजन लँड जें मडकय सुरू जाता ते हांगा सांतांद्रे पासून कंटिन्यू जाता. आनी त्याच बरोबर आजोची, मंडूर, पिलार, करमळी हे सगळे गांव हे खाजनाच्या सगळे टचिंग अशें आसा. ह्या भागांनी जे लोक रावतात ते लोक सगळे ह्या खाजनाचेर डिपेंड आसा. आनी हाली कडेच ह्या 10 वर्सांक ही खाजन लँड हे म्हाका दिसता खाजन लँड उरचें ना. कारण हे खाजन लँडान शेतां पिकोवच्या पेक्षा नुस्तें जास्तीत जास्त कशें पिकयतले हे ज्यो कमिटीज आसा, बर्ड्स प्रोटेक्शन कमिटीज हे पळयतात. आनी जी शेतां आसा ती जास्तीत जास्त दीस बुडोवन दवरपाचो प्रकार करता. ताका लागून शेतकाऱ्यांक शेतां रोवंक मेळना. आनी ह्या ह्यो ज्यो कमिटीज आसता त्यो आनी हे जे मानशेची पावणी व्हरपी आसा ते एक जाता आनीक लोकांचें नुकसान करतात. लोकांची शेतां पिकोवपाक दिना. जास्तीत जास्त दीस ही शेतां बुडोवन दवरपाचो प्रकार चल्ला. आनी मामलेदार ह्या गोश्टीचेर अजिबात लक्ष दिना. कारण ह्या शेतांच्यो ज्यो कमिटी आसता त्या शेताची कमिटी आनी हे मनशेची पावणी व्हरपी हे दोनूय फितूर जातात. तशेंच मामलेदाराकूय बी ते आपले भितर फितूर करून घेता किंवा एखादी वेळ कितें ताका पावोवपाचें आसा तें पावयत आसतले. आनीक ज्या वेळार शेतांनी उदक सोडपाचें बंद करूंक जाय त्या वेळार ते उदक सोडपाचें बंद करनासतना उदक सोडीत रावता. आनी शेतां वर्साचे 12 म्हयने बुडलेलींच आसता. थंयसर कंट्रोल उरोंक जाय अशें म्हाका दिसता. हालींच एक 2 खाजनांतल्यो कमिटी लोक येवन म्हाका मेळ्ळे की ती कमिटी जी आसा ती कितकीशींच वर्सां तीच कमिटी तेच लोक आसता. ती कमिटी डिजॉल्व करून थंयसर नवी कमिटी इलेक्शन घेवन काडची ह्या खातीर तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केले. आनी आमी तेच्या नंतर मिनिस्टराकूय मेळ्ळे. ही कमिटी डिजॉल्व करून नवी कमिटी इलेक्शन काडपाक करचें, इलेक्शन करचें
मिनिस्टरान तेजेर व्हडलेशें लक्ष दिलें ना. अटेन्शन घातलं मरे बंदाचेर सेम नाही त्या खातीर माझी रिक्वेस्ट आसा मिनिस्टरा कडेन कॉलिंग अटेन्शन ह्या हेजेर सारकी चवकशी करची आनी वर्सान वर्स त्या सगळे खाजन लँडाच्यो ज्यो कमिटी आसा बॉन्ड्स कमिटी तेजी वर्सान वर्स इलेक्शन जावचें. मिनिस्टर नोट कर मिनिस्टर Yeah, but- एकूच ना म्हणजे कॉलिंग अटेन्शन आसा हेचेर तें कितें जालें बंद कन्स्ट्रक्शन ऑफ बंद झिरो ओवर मेन्शन स्पीकर सर नाही तो विषय नाले एकूच घेया न्ही नेक्स्ट येवपा येता मागीर तर आमचे मान्य मेंबर ऑफ दीस हावस खाशा येयल्या आनी दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू हांव थोडोसो टायम घेता स्पीकर हावजाचो तेन्ना हो खजान लँडाचो इतिहास खूब लांब आहा पूण हांव थोडी नदरी हाडपाक शकता हावजाच्या. गोवा हॅज अ बांड in a length of 1,200 which protects 13,000 hectares square meter. And जेन्ना agriculture department हे बांद protect करता through soil conservation department and they under tenancy act of 1964 it was notified and they handed over to the Komdad. आणि मग त्या उपरांत आमी कितें केलें टॅनंट असोसिएशन फॉर्म केलें स्पीकर सर आनी टॅनंट असोसिएशनूय फेल पडलें टू प्रोटेक्ट एंड रिपेर दोज बांड्स. पण आमी वॉटर रिसोर्स म्हणून आतां डिपार्टमेंट इफ मामलेदार रिकमेंड्स टू अस इफ द वर्क इज ऑफ मेजर मॅग्निट्यूड व्हडलें काम जाल्यार इफ मामलेदार रिकमेंड्स देन वी कॅन टेक अप नाजाल्यार सॉयल कन्जर्वेशन डिविजनान हें काम घेवपाक जाता. आनी हांव ऑनरेबल आमदाराक एश्युरन्स दिता कि this is very important issue which has brought in the house. We, Water Resource Department, Agriculture Department and Revenue Department has to take a holistic view on this. स्पीकर सर मिनिस्टराक खऱ्यांनीच एप्रिशिएट करता. हें जे खाजनाचो एक भाग आसा थंयसर जवळ जवळ 5 किलोमिटर 5 to 6 crores स्पेंड करून मिनिस्टरान तो एक बऱ्यापैकी बंड बांदलेलो आसा आनी त्याच भशेन होय बी बंड बांदचो ह्या खातीर आमी प्रपोजल दिल्लें आसा. बेगींतले बेगीन कन्सिडर करून बंड पयलींचो टॅक्नॉलॉजी वापरून बंड बांदलेलो आसा ह्या टॅक्नॉलॉजीचेर हो नवो बंड्स आमी बांदपा खातीर रिक्वेस्ट केल्ली आसा कन्सिडर करची. ओके स्पीकर सर झिरो आवर मेन्शन बानाचेर आसा आमचे झिरो आवर मेन्शन बानाचेर आसात. कॉलिंग एटेन्शनाक आमी भाग घेतिल्लो आसा. आज बाब मडकेकारान घेतला बरी गोष्ट आसा बट बाब फिलीप नॅरी जे रिप्लाय करता इफ ऑन वॉटर रिसोर्सीस बांद ताज्या अंडर येता पयलो प्रश्न येता. रिपेर करपाक सॉयल कन्जर्वेशन आसा ताज्या अंडर येता कोणे रिप्लाय करपाची. तिसरें रेवन्यू डिपार्टमेंट मॅनेज करता टॅनंट असोसिएशन वीच कम्स अंडर द एक्ट ऑफ द जॉयंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ताणें रिप्लाय करपाची कोणे. तिसरो हो आमचोय आसा व्हेरी हॉट टॉपीक आयदर चीफ मिनिस्टर हेज टू आन्सर एंड गिव अस एश्युरन्स एंड गिव अस टायम फॉर डिस्कशन ऑन द कॉलिंग जॉयंट कॉलिंग अटेन्शन दॅट वी हॅव पुट. हो ताणें घेतला ताज्या पुरतो एकूच मिनिट ताज्या पुरतो ताणें घेतला वी एप्रिशिएट लेट हिम रिप्लाय. पण आमकां आमचे हो विशय जो आसा तो सेक्रेटरी लेजिस्लेचरान तुमी आमकां हो डिस्कस करपाक फाल्यां तरी दिवचो कित्याक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. कित्याक आत्मनिर्भर गोंय करतले जाल्यार शेतां सांबाळपा जाय आनी शेतां सांबाळटले जाल्यार बांद सांबाळपा जाय आनी बांद सांबाळटले जाल्यार तुमी तिनूय डिपार्टमेंटांनी काम करचें पडटा. ओके स्पीकर सर ताणें आतां MLA विचारलेलो म्हणून आमच्या WRD मिनिस्टरान सांगला बट दीस इज अ कन्सर्न विथ द वेरियस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर आपले रेवन्यू डिपार्टमेंट एंड WRD डिपार्टमेंट सो वील टेक दॅट हय CRZD लागता सो दॅट ऑफ कॉलिंग अटेन्शन फाल्यां घेवपाक काय हरकत ना ताचेर डिस्कशन करून आन्सर कर. परत जॉईन करताय झिरो आवर विजय सरदेसाय फाल्यां तूं यो फाल्यां During the COVID-19 pandemic, the journalist fraternity was badly hit in Goa. More than 100 working journalists and non-working journalists have lost their jobs. Others have deduction in salary ranging from 20 to 60%. The steps the government intends to take in this regard. Speaker sir, मुख्यमंत्र्याच्या ह्या दिसांनी फोटो बरो येता पेपरार फोटो घालपी लोक तांची सॅलरी अर्द जाल्ली आहा
सगळें ऑनलायन जालां आमचे फोटो आमचे बरे येतात तांचे तुमी कितें करतात बी काय तांकां सोडले इतलोच प्रश्न स्पीकर सर. स्पीकर सर, पॅन्डमिकान म्हणजे पत्रकार मित्रांची सॅलरी डिडक्ट केला तांकां काडून उडयल्या तेय म्हाजे कडेन आयिल्ले तांच्यांनी म्हाका निवेदन दिलां. त्याच्याच बरोबर इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रायवेट सेक्टर खूब जाणांक हो फरक पडला हाजे आमकां कन्सर्न आसा. हांव पत्रकारां कडेन एकदां उलोवन तांचो एक कितें तरी मॉडेलिटीज ठरोवपाचो चल्ला. म्हणजे आमी डायरेक्टली एकाच सेक्शनाक मदत करूंक शकता अशें ना, पण तांच्यांनी पेन्शन स्किमीचेर आनी 2-3 विशय म्हाजे कडेन मांडलेले. तांचे एसोसिएशन म्हाजे कडेन आयल्या, तांच्यांनी निवेदनूय दिलां. ताजेर कितें तरी जर सोल्युशन काडून तांकां कशा पद्दतीन मदत करता शक्य. टायम बाउंड म्हाजे कर. चर्ची आलेमांव. Because, sir, fear and anxiety in the people of Melanie constituency regarding health department not clearing mediclaim more than 4 years. In my constituency, there is a girl called Tracy Fernandez. She had been operated for kidney cadaver transplant on 03/08/14. Since kidney cadaver transplant was not available in Goa, she had to undergo the transplant in Mumbai. I want to know from the department as to when will department clear her medical claim. Noted the 0 hour mention made by Honorable Churchill Arimao, Honorable MLA Churchill Arimao. I will give him a detailed reply separately in writing from the department and send it to him. Speaker, sir, कुछ सिरियस केसी हाल्या ते चेवळू मोश न होणे ते मासे पावय. जालें. नेक्स्ट कोणाचे कोणाचे 1-0 आणि आन रे अरे हांवें 10 घायले दोनूय न्ही. Sir, fear and anxiety the people of Bengal constituency regarding diverting of water by Hotel Mahindra in Warka village. It was come to my notice that Hotel Mahindra has installed an illegal water pipeline to divert water. I request the department to give me an answer. If they were aware of this, if yes, then what action will the department taken? Dolai. बॉटेल बराच कोणास रे आम्ही ओपन सारखे आम्ही काय केलं Noted.